थोडी मनशां गरीब आसतात. बाकीची जेजू खातीर गरीबसाण पत्करतात. गरीब म्हणजे आमचे कडेन त्यो वस्तू नात. आमकां काम करचें पडटा, पयशे एकठांय करचे पडटा, मागीर ती वस्त घेवंक जाता, ती मागीर आमच्यान वापरूंक जाता. आमकां दादोसकाय मेळटा आनी हे भाशेन आमचें जिवीत आसा. पूण आमी तर बारीकसाणेन पळयल्यार देव आमकां सगळें दिता. देवाचे येवजणे प्रमाणे सगळें घडून दवरलेलें आसा. हो मिस्तेर फकत आमच्यान खोलायेंत जेवंक लागलें की ना ओतम्याच्या पावंड्यार तेन्ना हें आमकां सगळें समजोंक लागता. पूण आमी भायल्यांतल्यान पयलो अणभव घेता आनी मागीर आमी भितरल्यान देवाचेर पात येवन रावता तेन्ना मागीर देव आमकां सगळें दाखयता. देवान आमकां कशे भशेन जिवंक जाय तें बऱ्यान दाखयल्लें आसा. पूण पयले सुवातेर गरीबसाणेन जियेतली आपली पोरजेक तो सुटका दिता. आनी सुटका दिल्या उपरांत तांकां सगळें बाकीचें ओरोण्यांत फावो कोत्ता आनी हे पयले वचप आमकां तें सांगता. पूण देवाचें मानामेत आमी मागीर पाळूंक जाय. देवान आमकां कितें सांगलां तें मनांत धरून काळजांत धरून त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय अशें आमकां आदल्या करारांत सांगलें गेलें. पूण नव्या करारांत जेजू सोबें आमी आमचें जिवीत सादता.